आसगाव घर मोडपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीचे SITन पूजा शर्माक समन्स बजायिल्लो। तिका 1 जुलयाचे चौकशेक हजेरी लावपाचो आदेश दिल्लो, पूण आपूण 1 जुलयाचे सुनावणेक हजेरी लावपाक शकना तेन्ना आपल्याक दुसरी तारीख दिवची म्हणून पूजा शर्मान मागणी केल्या। आसगाव हांगासरले घर मोडपाचे प्रकरण सध्या बरेच गाजता। दर दिसा एक नवीन हे प्रकरण एक नवीन वळण घेता आणि ह्या प्रकरणात नवीन नवीन फॅक्ट्स जे आसा ते फुडें येता। आतां एक नवीन बातमी आमच्या कडेन येयलेली आसा, ती म्हटल्यार फाल्यां सोमारा पूजा शर्मा जे ह्या संपूर्ण केसीन मेन एक्यूज म्हटले वयता, पूजा शर्मा जेणेन ती जमीन विकती घेतल्या आणि त्या जमनीत ते घर मोडले वयता, ह्या पूजा शर्माक SITन समन्स धाडलेलो आणि 1 जुलय म्हणजेच फाल्यां सोमार दीस पूजा शर्माक सांगलें की तेणें SIT फुड्यान हजर जावन तेंची जी इन्वेस्टिगेशन जे आसा ते स्टार्ट जातले आहले। पूण आयज पूजा शर्मान एक एप्लिकेशन केला SITक आणि एक विनंती केल्या की तेका 1 जुलय ह्या दिसा येवपाक मेळचें ना, सो तेका फुडली डेट दिवची। आणि ही विनंती जी आसा ती पूजा शर्मान SITक केल्ली आसा। आतां हेचेर SIT कितें करता ही पळोवपाची गजाल आसा आणि ह्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार अशो घेवन येत रावतले। पळयत रावात तुमी गोमंतक TV।